तुम्ही जर क्विक आणि होलसम अशी वन पॉट मील रेसिपी पळयता जाल्यार हो सुंगटाचो पुलाव प्रॉन पुलाव इन कोकोनट मिल्क एकदा तरी ट्राय करून पळयात. चला तर पुलाव करपाक स्टार्ट करूया. 350 ग्राम म्हळ्यार 350 ग्रॅम्स प्रॉन्स बरी धुवन उजरोवन घेतली. तुमच्यान जाय जाल्यार बारीक सुंगटापासून वापरले जाता. या सुंगटांक आता रुचीपुरते मीठ आणि पाव टीस्पून मिरया पिठो पेपर पावडर घालून बरे मिक्स करून 15 ते 20 मिनिटां कुशीन दवरता. 2 कप बासमती तांदूळ हांवें बरे धुवन घेतले. ते आता अर्दे वर भिजत दवरता. नाल्लाचो रोस काडपाक हांव मिक्सराच्या आयदनान 1.5 कप सोय घालून घेता. धाकलो 1 नाल्ल वापरला हांवें. मातशें गरम उदक घालून वाटून घेता. नाल्लाचो रस बरो पिळून काडून घेता आणि थोडे उदक घालून परत मातशें मिक्सराक फिरोवन घेतले. हांवें 1.5 कप सोयेचो 4 कप पातळ असो नाल्लाचो रोस काडून घेतला. हो कुशीन दवरता. आता सुंगटाचो पुलाव हांव गांवठी तुपान करता. 2 ते 3 टेबल स्पून तूप घालून घेता कायलेन. थोडे होल स्पायसीस लागतले आमकां. 2 बारीकशी तिखयेची पानां, 3 वेलचेची बोंडां, 7 ते 8 लवंगां आणि 2 इंच तिखी. मसाले मातशे तुपान भाजून घेवंक जाय. हातून 8 ते 10 बारीक लसणीच्यो पाकळ्यो आणि अर्दे इंच किसिल्ले आले तळसून घेता. तुमच्यान जाय जाल्यार 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट पासून वापरले जाता. आता हातून बारीक चिरिल्ले 2 मोठे कांदे घालून घेता. कांदो बरो ब्राऊन जायसर भाजून घेवंक जाय. गॅसाची फ्लेम लो टू मिडियम दवरात. हे पळयात, कांदो आता बरो भाजला. आता हातून बारीक चिरिल्ली 2 मोठी टमाटा, रुचीपुरते मीठ, अर्दो टीस्पून हळदीचो पिठो आणि 2 हरवे मिरसांग्यो घालून बरे ढवळून घेता. हाचेर धाकणे धापून टमाटा आमकां लो फ्लेमीचेर मोव जायसर शिजोवन घेवंक जाय. 4 ते 5 मिनिटां उपरांत तुम्ही पळोवपाक शकता टमाटा बरी मोव शिजल्यात. आता हातून घालया मॅरिनेट जावपाक दवरिल्ली सुंगटां आमकां फक्त 1 मिनिट सुमार मसाल्यान तळसून घेवंक जाय. खूप शिजोवंक फावना, ना जाल्यार ती खावपाक खूप चुई लागतात. आता हातून अर्देवर फुगोवन घेतिल्ले बासमती तांदूळ घालून घेता. तांदूळ बरे मसाल्यान मिक्स करून घेवंक जाय. एकदम हलक्या हातान मिक्स करूंक जाय. तांदूळ मोडोंक दिवंक फावना. आता हातून नाल्लाचो रस घालून घेवया. गॅसाची फ्लेम हाय दवरून एक खतखतो काढून घेवंक जाय. एट दिस स्टेज पुलावान मीठ चेक करात. मातशे 1 लेवल अप खार आसूंक जाय. खतखतो आयलो म्हणटकीर गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरून धाकणे धापून पुलाव आमकां 5 ते 6 मिनिटां शिजोवन घेवंक जाय. 5 ते 6 मिनिटां शिजल्या उपरांत कायलेन पोनाक 1 पाव सेंटीमीटर सुमार उदक आसता तेन्ना पुलाव गरम तव्यार दवरून लो फ्लेमीचेर आनीक 5 मिनिटां शिजोवन घेवंक जाय. उपरांत गॅस बंद करून 10 ते 15 मिनिटां पुलाव सेट जावपाक दिवंक जाय. मागीर धाकणे ओपन करून ओली कोथमीर घालून हलक्या हातान मिक्स करून घेवंक जाय. आणि आमचो गरम गरम आणि रुचीक असो नाल्ला रोसांतलो सुंगटांचो पुलाव खावपाक तयार आसा. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार एक लायक करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. हांव तुमकां परत मेळटा अशीच एक रुचीक रेसिपी घेवन. तो मेरेन थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.